हांव म्हज्याच जिणेन जाल्ले एक अजाप तुमचे लागीं वांटोवंक आशेता आनी आमकां आज एक आपोवणें आमकां सोमेस्ता की कशें आमी मानवोंक जाय म्हूण थोडी दृश्टांत हांव तुमकां दिता. मानवोंचें आमच्या जिवितांत म्हूण सांगल्यार कितें. हांव तुमकां 4 संगती सांगता. जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, नामान जेजू बाळकाक प्राग गांवांत ल्हानशी इमाज मेळ्ळी. कचऱ्याच्या डब्यांत ती आसली झुजा वेळार. आनी आज कोरोनांतल्यान लोक सगळ्या संवसारार ताची स्तुती करता, ताचे लागीं मागता. आनी तितले मात्र न्ही, कितल्याश्या जाणांक अजापांनी जेजू बाळकान आपडला, तांकां गूण केला आनी बरें केलां. आयच्या ह्या नियाळाच्या पयलें हांव म्हज्याच जिणेन जाल्ले एक अजाप तुमचे लागीं वांटोवंक आशेता. मोगाळ भाव भयणीनो, 2019 इस्वेंत हांव न्हू म्हजी भलायकी बरी नासली. आतां तुमी म्हाका पळयल्यार भलायकेंत नासले बरी तुमकां दिसोंक पुरो, पूण जाल्यार म्हजी भलायकी बरी जाल्या. कित्याक ह्या 4-5 वर्सांत हांवें सोंसुल्ली ती दूख, एका रितीचें निरासपण, उस्वास बांदसो आनी तशेंच पोटाची दूख म्हाका इतली आसली की रातीची न्हीद म्हाका पडनासली, जिरवण बरी जायनासली. आनी सादारण 22 ते 25 दाक्तेरांक हांवें पळयलें आनी तांणी सर्व तरांचे टेस्ट केले. एंडोस्कोपी तावन कोलोनोस्कोपी, एंजिओग्राफी आनी तशेंच अल्ट्रासावंड आनी फायब्रोस्कॅन. हर एका दाक्तेरान रक्ताची तपासण सादारण 20 ते 60 संख्यांनी तांणी केली. आनी हर एका रिपोर्टांत सक्कडी नॉर्मल आसा, सक्कडी बरें आसा, तुजी भलायकी पाड जावंक ना. वखदां मात्र इतली दामून दिताले म्हाका आनी ती गिळणी म्हाका पुरो जालें. सक्कडी बरें आसा, पूण म्हाका समजता म्हज्या जिवांत कतेंगी चड उणें जाला म्हणून. आनी म्हज्या जिवांत ते तळमळे आनी कळवळे हांव सोंसून आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, गांवाक हांव 4 वर्सांनी 5 फावटी आयलो गांवच्या दाक्तेरांक मेळोंक. आनी हे फावटी आमच्या प्रोविन्शियल बापाची परवानगी घेवन प्रत्येक तरान हांवें ताचे कडेन परवानगी विचारली. बापानो, म्हाका हे फावटी वेताना बरी तपासण कर, म्हजी भलायकी बरी जावन हांव परगांवाक फाटी येता म्हूण ताचे कडेन सांगिल्ल्याक म्हजो प्रोविन्शियल बाप म्हणलो, भलायकी पयलें, उरलें मागीर. गांवाक हांव आयलो ऑक्टोबराच्या निमाण्या हप्त्यांत आनी येवन म्हजें पयलें एक मिसांव आनी मागणें जावन आसलें जेजू बाळका लागीं मागोंक. हर एक फावटी हांव गांवाक येता आसतना दुसऱ्या कॉवेंतांत रावतालो, पूण हे फावटी हांवें चिंतलें जेजू बाळकाचे फेस्ताक हांव आसतलो आनी जेजू बाळका लागीं हाक बोग मारून मागतलो. हर एक दीस राती न्हिदोंक वयच्या पयलें आमच्या ह्या पोरण्या चापलांत थंय एक इमाज आसा. त्या इमाज मुखार सर पडोन 5-6 मिनटां हांव मागोंक लागलो. जेजू बाळका, 4-5 वर्सांनी म्हाका पुरो जालें. ही दूख, हे कळवळे, हे तळवळे आनी तशेंच एका तराचें निरासपण आनी उल्हास नासलें हें जिवीत म्हाका सोंसून पुरो जालें. तुजी कुशी वय जाल्यार तूं म्हाका बरें कर. हांगा आयल्या उपरांत त्या दाक्तेरांक मेळ्ळो. KMC गेलो, येनपायक गेलो आनी एकलो प्रायवेट दाक्तेराक मेळ्ळो. तांणी सांगलें तितलेंच, तुजें रगत सारकें आसा, तुजे रिपोर्ट पुरो बरें आसात, तुवें कांय खंत करची नाका, टेन्शन मात्र काण घेनाका. हांवें सांगलें दाक्तेरान, म्हाका टेन्शन कांय येना, म्हजें टेन्शन पोटाचें मात्र, मोतीचें टेन्शन अंत ना म्हळें. वखदां दिलें परत्यान. आनी हांवें कितें केलें,
आतां कांय जायना म्हणून डिसेंबराच्या 19 तारखेर मुंबयक वेची तिकेट काडली म्हज्या वॉट्सॅपार आनीकय आसा आनी तशेंच मुंबय तावन फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर पाटी परगांवाक वेची तिकेटी काडली आनी एक दीस हांव म्हज्या भावा लागीं सांगाता हांगासर पासायो मारनासता आसतना एक कार आयलें आनी त्या कारांत आमचो फादर जुजे डिसोजा तुमकां वळखीचो तो करिस्मॅटीक प्रिचर होन्नावरचो तो कारार तो देवलो आनी म्हणलो गुड इवनिंग फादर कशे आसात तुमी पयले बोटी मेळचे इतल्या वर्सां उपरांत गुड इवनिंग म्हळें म्हजी भलायकी बरी ना इतल्या दाक्तेरांक पळोवन म्हजी भलायकी कांयच बरी जावंक ना म्हाका तें बगता सकडी दाक्तेर बरें बरें सांगतात पूण हांव जाणा म्हजी भलायकी बरी ना म्हण फादर तो म्हणलो कितेंय करा फाटीं वेच्या पयलीं एका दाक्तेराक तुमी मेळा एकाच दाक्तेराक तुमी मेळा म्हाका ताणें गूण केला आनी तो दाक्तेर SCS हॉस्पिटलाचो चंद्रशेखर सोराके अपॉयंटमेंट काण गेलें क्रिसमसाच्या उपरांत 27 तारखेर हांव ताका भेटोंक गेलो म्हाका पळयल्ल्यान तो म्हणलो तूं आनी 2 दिसांनी ये तुका 3 टेस्ट दिता आनी ते टेस्ट जाल्या उपरांत तुका वखद दिता तूं सारको जातलो म्हूण इल्लोसो संतोश भोगलो हांवें चिंतलें 22 तान 25 दाक्तेरां पैकी होय आनी एकलो गी 26 दाक्तेर जाता गे म्हूण चिंतलें पूण तशें जावंक ना ताणें 3 तरांचें स्कॅनिंग केलें एक कंप्युटराचें स्कॅनिंग हांवें हे दोळ पळोवंक नातलें 3 पिटीचो ट्यूब म्हज्या पोटान घालून कंप्युटराक कनेक्ट करन थंयसर सगळें दाखयलें आनी 3 दिसां उपरांत ताका पाटी म्हाका आपोवन म्हणलो तुज्या पोटाच्या आनकिटेंत हेलिबॉक्टर पायलोरी म्हणलें बॅक्टेरिया आसा आनी 2 फीट तुजी अनकिटी इन्फेक्ट जाल्या ताका हांव वखदां दिता तूं सारको जातलो म्हणून 5 दिसांच्या वखदान मोगाळ भाव भयण 5 दिसांचें वखद कालच्या दिसा हांवें सगळो 15 दिसांचो कोर्स आखेर केलो हर एका दिसा 19 गुळयो हांव खाण घेतालो 5 दिसांनी भलायकी इतली बरी जाली की हांव आतां पाटी 100% बरें जाल्लें म्हणून म्हाका भोगता अर्गां जावं जेजू बळकाक एक ल्हानशें अजाप तुमच्या जिवितांत असलीं जायतीं अजापां घडल्यान जावंक पुरो कित्याक जेजू बाळोक आमकां कितेंच सांडचो ना ताच्या पांयां मुळांक वचोन जर तर आमी ताका मान दिवन मानवल्या जाल्यार हो जेजू बाळोक आमकां खेदीकच सांडचो ना म्हणली एक खात्री आमकां आसोंक जाय आनी आमच्या जिवितांत आमी ती पाळूंक जाय आयचो विशय जेजू मानवा तसलो जालो जेजू कसो मानवालो मोगाळ भाव भयणीनो देवाचो सोबत जो देवा सरशीन आसलो मनशा मदें जियेलो गोट्यान तो जल्मलो इजिप्ताक पळापळ करून गेलो जुजे आनी मोरये संगी फाटीं आयलो सुताराचें काम ताणें केलें ताची परगट जिन्येंत ताका नाका जाल्ल्यो गाळी फारिजेवांनी साधू सेवांनी शास्त्रींनी याजकांनी ताका दिल्यो थोड्यांनी म्हळें हाच्या मांड्यार जेवसाराचो राय आसा त्या देखून जेवसार सोडयता हो कोलवंताचो आनी फातक्यांचो इश्ट हो खावगी हो पियोंडो असलीं उतरां सांगून ताचें नांव पाड केलें ताचे दीस लागीं बरतस ताणें सकाळची साकरी केली हर एकल्याक ताणें गूण केलें हर एकल्याच्या जिवितांत तो पावलो निमाणें साकरा बरी गुलामा बरी ते अनितळ पाय शिसांचे ताणें दिले तितलें मात्र न्ही सर्व अधिकाऱ्यांक जुदेवांच्या आनी तशें रोमागारांच्या अधिकाऱ्यांक एक सुशोब्द उसार नासतना खुरीस घेवन तो खालवार दोंगरार गेलो आनी थंयसर एका गुलामाचें एका आप्र्याद्याचें एका साकोराचें मरण तो पावलो हाचे की चड रुजवात आमकां गरज ना जेजू कसो ताच्या जिवितांत मानवालो गे म्हणून जेजू तेंपलान भेटिल्ल्या वेळार मोरयेक आनी जुजेक 3 दीस जाल्ले आनी ताणें सवाल केलें तुवें अशें कित्याक केलें पुता म्हाका तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदून आसल्ले हांव
ताका जाप दिवन जेजू कितें म्हणालो, तुमी नेणा आसल्यात की हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसोंक जाय म्हणून. आनी उपरांत कितें केलें, ताचें मिसांव जावन आसलें बापाक मानवण चलचें. उपरांत ताणें कितें केलें मोगाळ भाव भयणीनो, ताणें सांगलें की तुमी घरा वसा, म्हाका बापाच्या घराच रावोंक जाय, हांव बापाची खुशी करनासता, वेळ आसतना तुमकां भेटोंक येता. तशें म्हणोंक ना. तांकां विदेय जालो, नाजरेताक गेलो, संपिकायेचें जीण जियेलो, विदेय जावन सुताऱ्याचें काम ताणें केलें. खरी एका घडये जेजू देवाक मानवालो. आनी आमकां आज एक आपोवणें आमकां सुमेस्तां की कशें आमी मानवोंक जाय म्हूण थोडी दृश्टांत हांव तुमकां दितां. आमच्या वोर्तांत आमी झाडां लायता, आनी झाडां लायतना आमी कितें करता, तीं झाडां लायता, लायल्या उपरांत ताचें मूळ कोणटा, ईट घालता, ताचे फांटे कातरता आनी कीड लागतना ताका वखाद मारता. ती शिक्षा गी, ती शिक्षा न्ही. कोणी चिंता की असल्या ह्या झाडाक हांव इतली शिक्षा दिता म्हणून. जेजून कितें म्हणलें, हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी तिचे फांटे. थोडे फावटी म्हजो बाप ह्या दाखवालीचे फांटे कातरता आनी फळ दिनातले फांटे तो कातरन उज्यान उडयता आनी लासता. विधेयपण देव थोडे फावटी आमच्या माथ्यार घालता, आमी बरें जायचे म्हणून. बोनसाई रूख तुमी पळयला जावंक पुरो जापानांत, धाकटेशे रूख 1 फूट लांबायेचे, सोबीत दिसता. तुमी पळयला जावंक पुरो, सोबीत दिसतात. आनी ताची मोबायलाचेर फोटो काडल्यार तुमकां कळटा की एक व्हडलो रूख म्हूण, मजबूत रूख म्हूण, पण ल्हान आसतो इतलोच व्हडलो रूख. आनी हे रूख वाडोवंक जापानाचे कितें करतात, हर एक दीस ताची साखरी करतात. आनी ते फांटे त्याच आकाराक येयचे म्हूण वायरांनी बांदून ते बागायतात आनी उरले फांटे कातरतात आनी ताका सोबाय हाडटात. ती एक शिक्षा गी त्या झाडाक न्हय. विधेय जावची ती एक रीत आनी नीत आनी रेग्र. भाव भयणीनो, आमच्या घरा धाकटी भुरगीं जल्मत आसतना आमकां संतोश जाता आनी ती रडतात. आमी ती भुरगीं रडतात म्हूण तांकां नाणी नासतना रावताय गे, तांकां तेल पुसी नासतना रावता गे, ती रडतात म्हूण ताका खाण जेवण दिनासतना रावयता गे, या कोडू लागता म्हूण त्या भुरग्याक आमी वकास दिनासतना रावता गे. कित्याक आमी तें करता? भुरग्यान भलायकेन वाडत जाय, बरें करून वाडत जाय, घटमूट जायचें म्हणल्यार इराद्यान आमी भुरग्याक असले एका रितीचे विधान आमी वापरता, भुरग्यान कशें भलायकेंत वाडत जाय गे म्हणून. तर म्हणजे म्हाका भाव भयणीनो, मानवोंचें आमच्या जिवितांत म्हूण सांगल्यार कितें? हांव तुमकां 4 संगती सांगता. पयल्या सुवातेर जेजूक आमी मानवोंक जाय तर जेजूक आमच्या काळजाचें केंद्र करूंक जाय. तूं ग्रेस्त जावंक पुरो, दुबळो जावंक पुरो, व्हड जावंक पुरो, ल्हान जावंक पुरो, सोबाय आसूंक पुरो, सोबाय ना जावंक पुरो, पूण जर तर आमी देवाक आमच्या काळजांत केंद्र करून घेता त्या दाळ आमचें जिवीत बदलता. ग्रेस्तकायेक केंद्र केल्यार, आस्ती बदिका केंद्र केल्यार, आमच्या संवसारी इश्टांक केंद्र केल्यार थंयसर तळमळे, वळवळे, कळवळे आसताच. कोण तो देवाक केंद्रीत करता, भाव भयणीनो, ताच्या जिवितांत समातोलन आसा. आमी देवाच्या दिश्टीन तावन हर एक पळयचें, ग्रेस्तकायी पळयचें, पृथ्वीची संवसाराची सोबाय पळयचें आनी हर एका रितीन कितें घडटा तें पळोवन आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. पुरसाचो जो हांव सांगता तशें तुज्या जिवितांत देवाक तूं केंद्रीत कर. दुसरें, देवाचे उपादेश पाळचे. आमी ट्रॅफिक रुली पाळटा काल्याक एक्सिडेंट जावं नजो म्हणून. देवान 10 उपादेश दिले, जेजून 8 बागी दिले आमकां. त्या 8 बागीन आमकां कितें सांगता तो? प्रत्येक जावन एकच सारांश. मातेवाच्या वांजेलान 5वो अध्याय तो 7वो अध्याय आमी वाचल्यार आमकां एकच सारांश मेळटा. कशें तूं देवाचो मोग करताय, कशें तूं तुजो मोग करताय, तशें तुवें फेल्याचो मोग करूंक जाय. उपादेश देवाचो. तिसरें, मोग. मोग म्हूण सांगल्यार कितें भाव भयणीनो?
मोग आमच्या जायत्या तरान येता. आमी आमच्या दिसपडट्या जिवितान जायतें सांगता. आय लव माय टी, आय लव माय कॉफी, आय लव पिझ्झा, आय लव कॅन्टकी फ्रायड चिकन, आय लव मॅकडॉनल्ड्स. तसलो मोग न्ही तो. थोडे फावटी उतरांनी मात्र आमी उसारता. जेजून कितें सांगलें, जर तर तुमी म्हजो मोग करतात म्हजे उपादेश पाळा. हांव तुमकां साकोर म्हणून आपयना, हांव तुमकां आपयता म्हजे इश्ट जावन. जो हांवच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 15वी वळ पळोवया. आनी तितलें मात्र न्ही, मोगाचे उमाळे आमच्या जिणेंत येसय म्हणून जेजू कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसाराक आयलो जिवीत दिवचें तें उदाक दिवंक, बरोन वमतोचें जिवीत तुमकां दिवंक. जो हांवच्या 10व्या अध्यायांत 10वें वाक्य आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. सो तें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें, देवान आमकां ताच्या सारकेसो जावन रचलो. म्हणटस देवान कितें केलें, सगळी पृथ्वी आमच्या हातान दिल्या. दर्यांतल्यो माशल्याचेर अधिकार चलोवंक, भुमीचेर आशिल्ल्या मण जातीचेर अधिकार चलोवंक, आनी तशेंच अंतराळा वयल्या सुकण्यांचेर अधिकार चलोवंक. परिसर आमकां कितलो गरजेचो, आमी देवाचें उतर आयकून परिसराचो मोग करूंक प्रयत्न करूंक जाय. परिसराचो मोग करनातल्यार आमी आमकांच सुरी घाल्ले बरी, आमकांच आमी देसवाड केल्ले बरी, हें आमी मोतीन दवरचें गरजेचें. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, परिसराचें आसामातोलन जावन ह्या वर्सा कितलो पावस आयलो. 3 म्हयने जावन 4 म्हयने शिरंदारीचो पावस येवचो. ह्या वर्सा सड्ड म्हूण सांगल्यार 2 ते 3 हप्ते मात्र पावस आयलो. डिसेंबर म्हयनो जालो, जानेवारीच्या म्हयन्याच्या 2ऱ्या हप्त्यांत आमी आसाव. तुमकां कितलें येवं केलें. येवचे दीस आयले की हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे कोणेय स्वेटर घाल्लें पळोवंक ना. परिसराची देसवाट जाल्या. हांव थोडे फावटी खोडी हाळतावन म्हज्या घरा बेलतांगडी कुशीन मड्यान तेराक वेता आसतना दोनूय कुशीनी पळोवचें. कितें पळयता हांव, कचऱ्याची रास रास. कोणें लोकांनी उडयल्ली ती कचऱ्याची रास. थोडे कडेन व्हडली व्हडली बॅगां आनी कचरे भरून कार आंतावन येतना खण्ण उडयल्या मार्गार. परिसराचो मोग देवाचो मोग केल्ले बरी. कित्याक आमकां हें एक देणें दिलां. सुकणी जावं दी, मणजात जावं दी, रूख जावं दी. आज मनशाच्या स्वार्था खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी नीट मारो करूंक, व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदूंक कितलेशे रूख आमी नाश करता. पूण ते रूख दुसरे कडेन लावंक आमी प्रयत्न करता गी. हें आमी शिकोवंक जाय. जापानाच्या लोकां तावन आनी तशेंच चायनाच्या लोकां तावन ते कितें करतात, खंय जर तर रस्तो आयलो थंयचो रूख सगळो हुमटून आनी हे कडेन वचोन लायतात. हांवें पळयलां तें यूट्यूबार पळयलां. हें आमी मतीन दवरूंक जाय. उदकाचो उपयोग आमच्या जिवितांत, वीज शक्तीचो उपयोग आमच्या जिवितांत, कचरो आमी कसो उडयता ताचे विशयांत. आनी तशेंच आमच्या घरा मण जाती आसल्यार तांकां मोगान पळोवचें, पांयान शिल्लोवचें न्हय. हे एक माजर आयलां हांगा, 3 कासांचें माजर. केदाळे म्हाका दोस्ता, माजराक गोत्त ना, माजराक तुजी जाणवाय आयना, ताका मोगान उखल आनी हे कडेन व्हरून दवर. पेटो आयलो म्हूण ताका फातर मारचें. ह्यो मनजाती देवान रचल्यो मोगाळ भाव. आमी देवाचें प्रतिरूप ह्या सोबीत प्रकृतींत आमी पळयल्यार देवाक मानवा सारकें आमी जाता. दुसरें, जेजू जाणवायेंत वाडलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमकां जाणवाय जायत्या रितीन मेळटा. हांगासर तुमचे पैकी आनी हांगासर ह्या देवासावाक आयिल्ले पैकी म्हज्याकी चड शिकिल्ले दोतोर, CEO आनी इंजिनियर, दाक्तेर, व्हडले व्हडले मनीस आसात. जाणवाय जायती आसा. आमच्या कामाची जाणवाय बरी आसा. आमी जाणाव आमी कितें काम करीत जाय, कशें आमी तें परिपूर्ण करीत जाय म्हूण. पूण ती जाणवाय न्हय. आमकां जाय आंतरीक जाणवाय, आत्म्याची जाणवाय, आत्मीक जाणवाय. आनी ती खंय थावन मेळटा. पळया, जेजूच्या जिविताचेर एक दिश्ट मारया. ल्हानपणाचेर 12 वर्सांचेर तेंपलाक तो गेलो, सवालां विचारक लागलो, शास्त्रीन कितें सांगलें आयकोंक लागलो. आज आमी कोणाचें आयकता? आमी आयकता आमच्या मोबायल फोनाक.
एकलो पाद्र्या म्हणटालो ही सगळीं तरणाटी व्हडी आसात आमी थोड्या बटी तांचो सुकोन पडलां ह्या मोबायल फोनांत खालें खोणटात गे म्हूण सगळो दीस खोणचें आरावचें सगळो दीस वयर 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 सकयल कर म्हळ्यार जाणवाय जोडूंक पूण ही खरी जाणवाय गी मोगाळ भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत कितले फावटी एक बूक वाचता हांव पवित्र पुस्तक वाचता हांवें पळयलें आमच्या पवित्र पुस्तकांत चड म्हूण सांगल्यार एक 2000 पानां आसूंक पुरो सारकें गोत्त ना हांवें आज पळोवंक ना 2000 तावन उणींत पानां आसूंक पुरो जर तर आमी दिसाक 5 पानां वाचलीं तर सगळ्या वर्सान सगळो बायबल आमकां मुग्धयत 5 पानां तावन 10 पानां वाचूंक आमकां कितलो वेळ जाय 10 मिनटां मोबायलार आमी वेळ पाड करचो त्याच मोबायलांत बायबल डायरी आमच्या हांगा भायर मेळटा बायबल मेळटात बायबल ॲप्स मेळटात तें वाचचें 5 मिनटांनी तुका 5 पेजी न्ही 10 पेजी वाचयत 10 मिनटां केदाळे आमकां इल्लो विश्राम मेळटा आसतना उक्ते करी आमचे मोबायल फोन आनी थंयसर बायबल ॲप तांतो पळोवन देवाची ती बरी खबर आयकोवया आमचें कार्मेल प्रेरण आसा कार्मेल किरण आसा तातूंत देवाची जाणवाय जायती आमकां मेळटा ती आमी आयकोवया न्हिदोंक वता आसतना न्हीद येणातल्या वेळार ती बायबलाची ती उतरां आमी आयकोवया प्रत्येक जावन कार्मेल प्रेरणांत हर एका दिसा आमकां नियाळ मेळटा थंयसर बायबल वाचचो मेळटा थंयसर मागणी मेळटात खरची आमी एक 5 ते 10 मिनटां वेळ ना म्हूण सांगूंक जायना वेळ आमचे लागीं आसा जाणवायेन वाडचें म्हूण सांगल्यार तशें केदाळ आमी जाणवायेन वाडटा मोगाळ भयणीनो आमी एकामेकाचो मोग चड करूंक शकता जाणवाय केदाळ आमचे थंय बरोवन येता देवाची जाणवाय त्या दाळा फेल्याची जाणवाय आमकां सलीस्तरान मेळटा आमी दुसऱ्यांचेर अपराध मांडिना दुसऱ्याक खेंडिना दुसऱ्यांक गाळी मारिना थोडे फावटी हांवें ती चूक केल्या थोडे फावटी चुकोन थोडे संगती म्हज्या तोंडान तावन भायर येतात तुमकां मात्र सांगचें न्ही हें म्हाकाय सांगता हें अशें करचें न्ही देवाचें उतर आमी नियाळन ताचे वयर आमी बरो एक सारांश घेवन आमच्या जिविताक आमी जिवंक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमची जाणवाय वाडटली जेजूच्या जाणवाय बरी आनी निमाणें भाव भयणीनो जेजू प्रायेन वाडलो आमी सकडी वाडटा जेवल्यार जालें न्हिदल्यार जालें उठल्यार जालें बसल्यार जालें इल्लें काम केल्यार आपापिंत वाडटा कोणी आमची वाडवळ रावयना पूण जेजू कितें आमकां सांगता वैयक्तीक रितीन आत्मीक वाडावळ आमचे थंय वाडोवंक जाय आत्मीक रितीन आमी वाडावळ दाखयली तर आमचे थंय जायत्यो गजाली घडच्यो त्यो घडच्यो नात आज मोगाळ भाव युक्रेनांत झूज आसा इज्रायलांत झूज आसा आमी धाकट्या भुरग्यांक पळयलां धाकटीं भुरगीं कितें करतात एकामेकाक झगडटात 5 मिनटांनी ती राजी जातात पूण आमचे व्हडले व्हडले व्यक्ती सगळे जाणां जावन इतली तांची जाणवाय सोडून इतले प्रायेंत बरिल्ले 60-70 वर्सांचे मानाय आमचे राजकीयचे फुडारी कितें करतात आमच्या लोकांक जीवेशी मारची हात्यारां तयार करतात न्युक्लियर वेपन्स जावं दी मिसायल्स जावं दी ल्हान भुरग्यां बरी ते प्रायेंत वाडोवनात खंयची प्राय कुडीची प्राय वाडल्या पूण आत्मीक प्राय मोतीची प्राय दैवीक प्राय तांचे थंय वाडोवंक ना ती प्राय तर वाडली तर असली सक्कडी अनाहुतां आमच्या गांवांत आमच्या संवसारांत घडटी नात त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी मागया देवा लागीं आमकां ती जाणवाय मेळोवंक आमी बऱ्या भशेन वाडोवंक फकत कुडीची वाडवळ मात्र न्ही आत्मीक आनी दैवीक वाडवळ आमचे थंय सोडोवंक आनी तशेंच देवाक तशें मनशाक आमच्या प्रत्येक जावन वडिलांक आमी मानवत असले जावंक ह्या आशिर्वादा खातीर त्या मिसाच्या बलिदानार आमी मागया तोच जेजू आज आल्तारीचेर येता ल्हान भुरगो जावन गोट्यान जल्मल्लो खुर्सार मरण पावल्लो जिवंत जाल्लो जेजू ह्या आल्तारीचेर उंड्या रुपाकाल येता
ल्हान पोल सांत तेरेजान सांगिल्ले प्रमाणे आमचो देव ल्हान जालो, धाकटो जालो आनी एका उंड्या रुपाकाल तो आमचा खाण पिवण जावन आयलो. हें खाण पिवण सेवन मोगाळ भाव भयणीनो, मागया पयल्या सुवातेर आमच्याच खातीर, आमच्या भलायके खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या शेजाऱ्यां खातीर, आमच्या समाजा खातीर आनी आमच्या देशा खातीर. आमच्या बऱ्या मनान जर तर घरांत आमी बरें केलें तर शेजारा बरें जाता, गांवांत बरें जाता, राष्ट्रांत बरें जाता. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जेजू बाळका लागीं मागया. आमेन.